मोगाच्यानो तुमकां आनी एक स्टोरी सांगूंक सोदतां. पयलींची स्टोरी बरी लागली जाल्यार यूट्यूबार कार्मेल किरण तांकां कळया आनी आनीक स्टोरीज जाय म्हूण तुमी सांगा. 3rd, 4th, 5th स्टोरी सांगूंक हांव रेडी आसां. आतां ही सेकंड स्टोरी. जाणवाय मात्र पावना. नॉलेज ओनली इज नॉट इनफ. इट इज गूड. पूण इल्ली बरी बूद इल्ली समजोनी जाय. त्या दीस क्लासींत सगळीं भुरगीं बसल्यांत. निमाणी पिरियड. बूक आनी बॅगां सगळीं लॉकरान घाल्यांत. लास्ट बेल्लीक राखून रावल्यांत. एकलो उठलो आनी म्हणालो, सर मुजें रिस्ट वॉच, मोलाचें रिस्ट वॉच चोरलां. सर म्हणालो, तर तुमच्या कोणाच्या बोल्सांत आसा? सगळे उबे रावा. सगळे उबे रावले. शेल्फांतली ती काळी रिबनां ब्लॅक क्लॉथ काडा आनी एकामेकाच्या दोळ्यांक बांदा आनी लायनीर रावा. सगळे भुरगे लायनीर रावले. चोर वॉच चोरिल्लो भुरगो नर्वस जाल्लो. एका फाटल्यान एकले फुडें आयले. मास्टरान तांच्या बोल्सां चॅक केलीं आनी चॅक केल्या उपरांत सगळ्यांक बसयले. एका बोल्सान म्हाका रिस्ट वॉच मेळ्ळा म्हणालो. अरे, रिस्ट वॉच मेळ्ळा. वॉच चुकोवन गेल्ल्या त्या भुरग्याक ताणें वॉच पाटी दिलें. सगळे भुरगे घरा गेले. सांजेरशें तो वॉच चोरिल्लो भुरगो त्या सराच्या घरा गेलो. सर, तुमी म्हाका सकडा मुखार अपराध मांडूंक ना. म्हाका चोर म्हूण बोट दाखोवंक ना. तुवें चोरिल्लें गी? म्हाका गुत्तूच ना. सर, हें वॉच तुमकां म्हज्या बोल्सान मेळ्ळें न्ही गी? एका बोल्सान तें वॉच मेळ्ळें. पूण तुमची बोल्सां चॅक करच्या पयलें हांवें म्हज्याय दोळ्यांक काळें लुगाट बांदिल्लें. देखून कोणाच्या बोल्सान मेळ्ळा म्हूण म्हाका तूं ना. थँक्यू सर, तुमी म्हजी मर्याद राखली, म्हजें बरें नांव उरयलें. आनी क्रमेन म्हणटात तोय भुरगो एक बरो मास्टर जालो.